वेगळा सर मनशाच्या जिवितांत दुखूच हाडटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दुखाक कारण कितें आनी तें तूं सेलेब्रेट करताय तें तुज्या जिवितांत जिये म्हणून. पूण जिणी वेगळीच जाता कित्याक म्हूण समजना. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जॉन डन म्हणलो एक ब्रिटीश पोएट, ताका एका प्रोजेक्टा खातीर इंग्लंडांतावन रशियाक वचोंक आसलें. अशें आसतना ताची बायल मस्त कंतिश्ट जाली. सुमार दीस ती ताणें पळयलें. प्रोजेक्टा विशयांत आयकोनूच जेवतना ती जेविना जाली, तिका सुमार न्हीद पडना जाली, खंत वाडली. कितें म्हळ्यार आतां हांव म्हजो न्हवरो म्हजे तान पयस वेता न्ही कामा खातीर, प्रोजेक्टा खातीर. पूण तांचो मोग इतलो घट आसलो गी, मोग इतलो चड आसलो गी न्हवऱ्या वयर, तिका ताणें भायर वेचें पसंत जालें ना. त्या दळा हो एक दीस बसोन चिंता कितें करचें, हिका आतां समजयचें. हांव वचना जाल्यार जायना न्ही गे, पोटाक पडोचें न्ही. तशें म्हणून समजयचें म्हणून चिंतून आसतना ताका एकाच तो एका रैलार पयन करतना ताका चिंता पायलें. ताचे कडेन पेपर नासलें, पेन मात्र आसलें, पूण तुवालो आसलो हातांत. त्या तुवाल्याचेर तो बरयता, हांव आनी तूं एका कैवारा बरी. कितें कैवारा? एका पोंतार घट्ट कांटो आसा, तो तोपून दामून धरल्यार घट्ट रावता, आनी एका सायडीर पेन्सील घालून तें भोंवतोवणी. जर तुजो कांटो घट्ट उरना, पेन्सील खंय खंय वेतलें, तें सर्कल जावच्या बदलाक तें विद्रूप जातलें, सर्कल जावचें ना. त्या देखून आमी दोगांयनी एकामेकाक आमच्या मोगांत घट्ट धरी जाय आनी त्या मोगांत एकवटांत रावो जाय. ते दाळा कैवार घट्ट आसतना पेन्सील पयस वचोचें ना. भागार आमच्या जिविताचें सर्कल घट्ट जातलें म्हणून बरयता. तें आयकल्लेंत तिका समाधान जाता. म्हजो न्हवरोय म्हजो मोग करता म्हणून तिका कळटा आनी ती परत्याक तिचें जिवीत बऱ्या तरान जियेता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हांवें हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार वेगळा सर मनशाच्या जिवितांत दुखूच हाडटा. संवसारांत पळया विच्छेदान कितलीं जावन आसात. संतोश हाडला गे मनशाक? ना, संतोश हाडिना, दुखूच. आनी एक पूत एका आवयतान पयस जातना दुखूच. एक घराणें विंगड जातना दुखूच. ओके, मोगान वांटें जाल्यार ओके, ना तर झगडोन जाल्यार ससनाच्या ससनाक झगडेंच, मारामारीच, खंतच. आमची परिस्थिती अशी आसतना शिसांक दूख जावचें खंडीत सत्ताची गजाल. त्या देखून जेजू म्हणटा, तुमी सुस्कारन रडतल्यात. जेजू आपल्या मरणा विशांत आनी जिवंतपणा विशांत उलयता. म्हाका ह्या संवसारांत खांड वेल्लेंच कुरसायिल्लेंत तुमी रडतल्यात, बियान तरतल्यात. तुमचे थंय खरांदाय आसतली, तुमचे थंय विराराय आसतली, पूण म्हाका तुमी जिवंतपणांत पळयल्ले तक्षणच तुमचें दूख संतोशान बदलतलें. कित्याक आमचो देव मरोंक ना, भागार तो जिवंत आसा म्हूण तुमकां खात्री जातली. बरवसो उदेतलो आनी तो बरवसो तुमकां म्हजे पासत जीव दिवंक सयत धैर्यान भरतलो म्हणून. पळय मोगाच्या भाव भयणो, चारित्रा तुमी पळयल्यार तशेंच जालें. जेजूच्या जिवंतपणा उपरांत पवित्र आत्मा आयिल्लेंच बिरक्युऱ्या शिसांचें जिवीत संपूर्ण बदललें. एकल्यान एका फाटल्यान एकल्यान जेजू खातीर जीव दिलो आनी संपूर्ण तरान तांणी आपले जिविताचें बलिदान भेटोवंक सयत ते फाटी सरले नात. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या दुखाक कारण कितें, आमच्या खंत बेजाराक कारण कितें? संवसारांत दोन संगती, एक बें आनी दुसरें वेगळा सार, सपरेशन, स्वार्थ म्हजो, पातक. वेगळा सार जावंक कारण पातक. त्या देखून पातका वरवीं हांव मनशांतावन मात्र वेगळो जायना, ह्या संवसारांतावनूच वेगळो जाता आनी देवातावन खंडीत वेगळो जाताच आत्मीक संगतीनी. कित्याक म्हळ्यार हो संवसार बरो करच्या बदलाक हांव हो संवसार विद्रूप करनासा.
म्हज्या पातका वरवीं. हांव चॉकलेट खाता पेपर रस्त्यार. चॉकलेटाचो बॉक्स अंगडींतल्यान हाडटना सोबीत दिसता, काण घेवन चडाय आसल्यार हांव हाडटां, पूण चॉकलेट केल्लेंत पेपर रस्त्यार. उदकाची बोटल सगळीच पयशे दिवन खाण घेता, पण तातूंत भरून उदक आसतना म्हाका जडाय बगना. बॅगांत घालून हांव भोंवतां, उदक मोग धरलेंत, बोटल जड जाली, उडयली उदकांत. अशें करन संवसाराचें विद्रूपण जाताच म्हज्या स्वार्था वरवीं. म्हाका उदकाची बोटल म्हज्या बॅगांत व्हरोंक जाता तर खाली बोटल घरा व्हरोंक जाता. जर म्हाका चॉकलेट सगळ्यांच जड जायना तर ते चॉकलेट मोग जाले उपरांत पेपर खंडीत जड जावंक नजो. म्हजें पातक की तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजें थंय संतोश आसतना बरेंपण आसतना म्हाका जडच जायना, पूण पातक जाल्लेंच ल्हान जाल्यार तें इतलें जड जाता की म्हाका उडोवया म्हूण बगता आनी म्हजें जिवीत हांव होगडायतां. म्हजे संबंद बिगाडतात, म्हजें कुटुंब देसवाट जाता आनी म्हजें थंय दूख येता आनी हांव सुस्कारन रडतां. पिडा शिडा येता आसतना, बरी भलायकी आसतना कोणाक गुमानच ना. म्हजें थंय काळीज आसलें गी म्हणून थोडे फावटी चिंतिनात, म्हजें थंय एक लंग्स आसलें गी म्हणून चिंतिनात. पूण तक्षण खालें पिडा आयली, डॉक्टराकडेन वचून डॉक्टरान सांगलें तुका श्वासकोशाचे प्रॉब्लेम आसा, तुका हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा. मागीर सुरू आतंगास. ते देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत हें दूख आमी गमान दिनासतना आनी आपल्या स्वार्थान पातका वरवीं जालां तर दुसऱ्या सायडीन आमच्या बिया वरवीं कसलें बे हांव बाचाव जाता गी, म्हाका देव राखतलो गी, हांवें बरें केल्लें पुरो गी, अशें हें एक बें जाल्यार दुसऱ्यांनी पातक केल्या उपरांत हांव अंतस्करणाच्या कांतोण्याक लागून करगोन बियाणंस जियेवचें. आमचो देव सोडवणेचो देव, आमचो देव बाचाव करचो देव, आमचो देव आमचे बसोत जीव दिल्लो देव, आमचो देव जिवन जाल्लो देव जाल्ल्यान तो आमचे मदें आसा. ताच्या पवित्र आत्मे मुखांतर आज तो आमचे मुखांतर आमचे थंय आसा. देखून हांव बाचाव जाता, देखून हांवें बाचाव जावचें काम करी जाय. ते दाडा संतोश वाडटा. त्या देखून ब्लेसड अल्बेरियन सा पावलायन सोसायटी, सा पावलूची सोसायटी असो संस्थापक अशें म्हणटा, आपुरबायन तो सांगता. तो सांगता कितें, टू रिफॉर्म वॉट इज डिफॉर्म्ड, म्हळ्यार जें कितें तुवें विद्रूप केलां तें सुदारण कर. जें कितें हांवें विद्रूप केलां तें हांवें सुदारण केल्यार थंयसर बरेंपण येता. आनी बरेंपण येताना म्हाका संतोश भोगता. मस्त पटी आमी दुरस्ती म्हणटा न्ही, मस्त पटी आमी पळयलां पॅलेसाची दुरस्ती करन बरें करन प्रिजर्व करतना पळयतल्यांक संतोश येता. पूण आमची संवय म्हण घालचीच जाल्यार कितें करचें, आमी दुरस्ती करूंक वचोना. तर तुजें थंय विद्रूप जालां, तुजें आत्मीक जिवीत दुरस्ती कर. तुजे संबंद विद्रूप जाल्यात ते दुरस्ती कर. तुज्या पातकाक रड आनी पातक रडोवन राजी जा, तुजे संबंद दुरस्ती जातले. आनी अशें म्हळ्यार तुकाच तिदवी फस्ट, हेरांक तिदवूच्या बदलाक तुकाच तिदवी. तुजें चिंतप, तुजो मनोभाव, तुजो स्वभाव आनी तुजें नडतें सोमा कर. तशें म्हणटा. दुसऱ्यान फकत डिफॉर्म जाल्ले रिफॉर्म केल्यार पावना. वॉट इज डिफॉर्म्ड नाव यू कन्फॉर्म. कन्फॉर्म म्हळ्यार दृढ कर. तुज्या जिवितांत तुवें कितें दुरस्ती केलां आत्मीक जिवितांत, तूं कितें शिकलाय तें दृढ कर. दृढ करना जाल्यार अनुभव घेयना. त्या देखून तुज्या जिवितांत प्रॅक्टीस कर. तुवें शिकल्लें, तुवें समजल्लें तें प्रॅक्टीस करना जाल्यार जायना. त्या देखून ह्या जगाच्या हातांत अर्दी दिसा खाल्स दिवन बिस्प म्हणटा, जें तूं हातांत घेताय तें समजून घे. जें कितें तूं समजून घेताय तें तूं सेलेब्रेट कर आनी तें तूं सेलेब्रेट करताय तें तुज्या जिवितांत जिये म्हणून. पूण जिणी वेगळीच जाता. कित्याक म्हूण समजना. आमच्या जिवितांत जें कितें आमी सेलेब्रेट करता, संभ्रमता सक्रामेंत, ते जिये जाय. त्या देखून आमची दोतोर न्हय बूक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आपुरबायन 4 भाग केल्यात.
पयलो भाग जावन आसा क्रिस्ती भावार्थ. त्या भावार्थ विशयांत समजणी दिल्या संपूर्ण म्हजो भावार्थ कसोलो म्हणून. टू रिफॉर्म करूंक तो भावार्थ समजोवचो गरजेचें. त्या देखून वास समजणी जोडून घे, कन्फर्म करीचे तर नातर कन्फर्म करूंक जायना. समजणी जोडून घे. आनी दुसरो भाग जावन आसा ते समजून घेतल्या उपरांत संभ्रम कर तसो तो भावार्थ हांवें सेलेब्रेट करी जाय. तो सेलेब्रेट जावचो मोगांत. हांगासर मात्र सेलेब्रेट केल्यार पावना. मिसाचें बलिदान घरा वचोन तो मोगांत कश्टाच्या जिवितांत सोंसणिकायेन संतोशान ताकाच म्हणचे न्ही सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत. खाली सुखांत मात्र न्ही भलायकेंत मात्र न्ही दोनी कश्टांत दुखांत पिडेन संतोशांत भागीदार जावचें एकामेकांतय. आनी त्या दाळा मात्र संतोश दडतो जाता. कश्टा वेळा कश्ट आसात सुस्कारता रडता पूण ते कश्ट सोंसून आमी जैते वन जाताना थंयसर संतोश आसा. त्या देखून विमर्श कर तुज्या जिविताचो आनी बऱ्या तरान रुता कर शेगुणां. ते दाळा कितें जातलें शेगुणांचें मोल बंगाराच्या फुटाक घाल्ल्या बंगाराच्या की चड व्हरतें खंय. आनी अशें शेगुणांचें जिवीत आमकां भाग्यवंत करता आनी पवित्र करता. तिसरें तितलेंच पावना हांवें कन्फर्म केल्या पावना तें कन्फर्म करीचें. कन्फर्म म्हळ्यार प्रॅक्टीस करीचें, दृढ करीचें. कशें दृढ करचें पाळचें म्हणटा आमी संपूर्णपणी पाळचें. ते संपूर्णपणी उपादेश आमी 8 भागी पाळतना कितें जाता थंयसर म्हजे थंय बरवोसो उदेता. असलें जिवीत साध्य आसा तर म्हाका बरें जावंक जाता म्हणली एक खात्री मेळटा. तर तो बरवोसो म्हाका कितें करता, तो बरवोसो म्हाका भावार्थ वाडयता आनी धैर्य दिता आनी म्हजें जिवीत कश्ट आडवारा विरोध झुजोवंक तयार जाता. त्या दाळा कितेंय कश्ट येवं दीत, कितलेय वारें वादळ येवं दी जिवितांत, आमचें जिवीत हालना भागार तें संतोशाचें जाता. आनी आखरेक त्या देखून हें जाल्या उपरांत हे दाळा म्हज्या जिवितांत देवाचे उपादेश, देवाचें जिवीत म्हाका समजलां सारकें आनी तें दृढ जालां. ते दाळा म्हज्या जिणयेचें रुपांतर जाता, आपापी रुपांतर जाता. त्या देखून सा पावल सांगता संवसाराची साल तुमी आदार नाकात, तुमचें मन बदल जिणयेचें रुपांतर करा म्हणून. आनी अशें रुपांतर केल्ल्या जिविताचो फळ कितें तें तो सांगता. रोमाकारांक बरोवन अध्याय 12 ओळ 2 तो अशें सांगता. पळया मोगाच्या भावा भयणीनो, देवाची कुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतेल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. केदाळ आमी कितें बरें, कितें देवाक मानतात आसलें आनी कितें संपूर्ण म्हूण समजून घेता आनी तें आमच्या जिणयेंत दृढ करता आनी पाळटा. आमच्या जिणयेचें रुपांतर जायना गी, खंडीत जाता मोगाच्या भावा भयणीनो. तर हें रुपांतर जाल्लें जिवीत म्हाका मात्र संतोश दिना, साबार जाणांक संतोश दिता. तुमकां एक दाखलो सांगून हांव आखेर करूंक आशेता. म्हजो एक इश्ट आसलो, ताचें नांव सुनील. तो एक जैन आसो. ताणें मांस आनी खावंक नजो न्ही गे. जैन आसो म्हणटाना मांस खायनातलो, मासली खायनातलो. पूण गेल्ले कडेन ताच्या इश्टाच्या घरा आमच्या घरा आनी सगळे येवन मांस मासली पुरो खातालो. आनी अशें केल्या उपरांत ताच्या घरा कळ्ळ्या उपरांत ताका घरांतल्यान भायर घाले. ताका कश्ट आयले मस्त. पूण एक दीस ताणें आपली जिणी बदलली, आपल्या जिणयेचें रुपांतर केलें संपूर्ण तरान. परत्याक एक बरो मनीस जावंक ताणें प्रयत्न केले. आनी अशें जाल्या उपरांत ताका घरांतल्यान भायर घाल्लें मू. त्या घरांत इतलो संतोश आयलो गे म्हजो पूत बरो जाला म्हणून. मात्र न्हय ताका कोणी चेडू दिवंक आयकनातले. ताका त्याच समुदायाच्या चेडवा लागीं खाजर जावन आज तेगा भुरग्यां सांगता संतोशान आसा. तर जिणयेचें रुपांतर म्हजें चिंतपावेर आसचें. हांवें म्हजें चिंतप बदलून नवीकरण करूंक प्रयत्न करतना म्हज्या जिवितांत संतोश येता. शिसांच्या जिवितांत तांचेंच चिंतप आसलें. तें चिंतून आसलें कितें, जेजू ह्या संवसारांत राय जातलो आनी रोमाकारांक चलवून इस्रायलांत ताचें राज्य स्थापीत करतलो आनी आमी ताच्या सांगता व्हडले व्हडले मनीस जातले. हांव एकलो उजव्याक एकलो दाव्याक म्हणून. आनी तांणी केदळास जेजूचें मरण
जेजूचें जीवन पळोवन चिंतूंक ना ते आशेवंक नात. त्या देखून ते दुबावार आसले, तांणी फाती येवंक ना. आनी जेजू तांकां सांगतना हांव सुद्दां जिवीत असो उंडो म्हणटना जुवो सोवांजेला 8 थंयसर जिवीत असो उंडो म्हणटना थोड्यान म्हळें हें शिकप आमकां नाका, ताचें मांस खावचें आमी कशें. त्या देखून साबार जण सोडून गेल्ले आसात. आमचें जिवीत तशेंच सारकी जाणवाय नासल्यार घुसपट गोंदळा घालता, वेगळासार करता आनी आमचें जिवीत विबाडता. तर आमी दिसान दीस आमचें जिवीत तिद्वून रिफॉर्म करन, तें दृढ करन जिणेचें रुपांतर करया. आमेन.